RDX चॅनल गोवा तर्फे अस्तुरी या कार्यावळीन हांव सोनम मोरजकर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार दिता. सेकंड मोस्ट प्रेस्टिजियस अवॉर्ड विनर म्हणजे अर्जुना अवॉर्ड आणि चेस चॅम्पियन ऑफ गोवा आज आमच्या वांगडा आसा भक्ती प्रदीप कुलकर्णी. भक्ती, वेलकम टू आवर चॅनल. थँक्यू. तर सुरुवात करूया या अवॉर्ड पासूनच. यू आर द फर्स्ट लेडी ऑफ गोवा टू हॅव दिस अवॉर्ड. हाऊ डज इट फील? इट फील्स रियली ग्रेट. आय एम व्हेरी मच ऑनर्ड. आणि इतले वर्साची जी परिश्रम हांवें म्हज्या फॅमिलीन घेतली तेजी दिस इज लायक अ शाबासकी फॉर दॅट फ्रॉम आवर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो इट वॉज ग्रेट मोमेंट. आणि हांव वयाच्या 3ऱ्या वर्सापासून सुरू केलें म्हजें चॅस खेळपाचें फूल करियर. आणि वेन आय वॉज माय डॅड इज अ चॅस प्लेयर हिमसेल्फ, बट कॉलेज दिसान he could not continue his chess career due to some financial problems. म्हणून जेन्ना हांव 2.5-3 वर्साचें आशिल्लें तेन्नाच्यान म्हाका बेजीक चॅस टेक्निक्स वगैरे म्हज्या पप्पान शिकयलें. आनी पण तेन्ना तुका कळटालें तरी की तू बिकॉज 2.5-3 म्हणजे खूप ल्हान मग तेन्ना तुका लोक उखलता आसतले तेन्नाच्यान तू खेळटा हय तेन्नाच्यान दीस इज लायक इट वॉज एडवांटेज फॉर मी, कारण तो स्वता चेस बोर्ड घेऊन सतत बसतालो. लायक ऑलवेज यूज टू बी फाउंड विथ चेस बोर्ड, चेस पीसेस अँड चेस बुक. म्हणून म्हाका कळना जाल्यार सुद्दां आय वॉज गेटिंग अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स द बोर्ड. आणि चेस इज अ व्हेरी युनीक गेम, कारण वेगवेगळी चेस कॉइन्स असतात, दे हॅव डिफरंट शेप्स. सो आय वॉज मे बी टेम्प्टेड टू लर्न द गेम. आणि वेन आय वॉज एट द एज ऑफ 6 म्हज्या डॅडीन डिसायड केलें की आय शूड बी पार्टिसिपेटिंग इन द टॉर्नामेंट्स. आणि at the age of 6 I played my first state championship and I won the game. I won the tournament. So actually that was the moment where my parents decided to put me in chess as a profession. And then I participated in my first national event. It was in Gujarat in 1998. थंय म्हाका bronze medal मेळ्ळें. So that was the moment where even I felt like, okay, this is what I have to do in my life. I have to give my all for this game. And it all started. The journey was. तुझे आणि माझ्या वयान चढही असं अंतर ना, पण when I was small हांव तेन्नाच्यान तुका वळखता. And we knew that somebody called you existed for us. आमी चित्ताले की कितें चेस खेळटा म्हणजे इतलो डिफिकल्ट गेम बिकॉज वी जस्ट नो द बेसिक. आमकां ते फक्त फुडें फाटी खेळटा. टेल मी समथिंग, जेन्ना तूं तो अवॉर्ड जिखले म्हणजे तुझ्या पप्पान ही मस्ट हॅव गॉन इन द पास्ट न्ही की 2.5 वर्साचे असताना हाका बोर्ड दिल्लो आणि अकस्मात हे घरान इतलो व्हडलो अवॉर्ड घेवन येयले. अँड दॅट टू द फर्स्ट वुमन ऑफ गोवा. ही मस्ट बी व्हेरी प्राऊड लायक अस डेफिनेटली. येस, दे वर बोथ माय फादर अँड मॉम they are very proud. आणि इट वॉज ॲक्च्युली माय फादर्स ड्रीम टू मेक मी अर्जुना अवॉर्डी. कारण हांव जेन्ना 8 वर्साचे आशिल्ले तेन्ना आय स्टार्टेड टेकिंग ट्रेनिंग फ्रॉम रघुनंदन गोखले सर. ही इज फ्रॉम मुंबय आणि ही वॉज ही इज अ द्रोणाचार्य अवॉर्डी. सो जेन्ना केन्ना सर मेळटालो पप्पाक तेन्ना विचारलें की ओके हाऊ इज हाऊ आर द एटमॉस्फियर, भक्ती म्हजे प्रोग्रेस दे यूज टू डिस्कस. आणि माय डॅड ऑलवेज यूज टू आस्क हिम की सर तुमी द्रोणाचार्य अवॉर्डी आसा, आता भक्तीक प्लीज अर्जुना अवॉर्डी म्हणजे करात तुमी, जे कितें मेहनत घेवपाची आसा ती आमी घेतली. सो इट्स ऑल अबाउट द टीम वर्क ऑफ माय पेरंट्स, माय कोच, ऑफकोर्स माय स्कूल महिला एंड नूतन. दे रियली सपोर्टेड मी वेल. कारण कितले हांव हार्डली 2 or 3 months I used to go to the school because of tournaments and training. So it was all their efforts. Chess is a very ancient game. Very ancient game, and it's originated in India. So I'm very proud. Yes. आणि भक्ती, आय हॅव अ पर्सनल क्वेश्चन. आम्ही जेन्ना आमच्या डे टू डे लायफान कोणा कडेन उलयता, केन्ना कोणाक वी गो ऑन द स्टेज टू गिव स्पीचीस. आय माय सेल्फ हॅव डन दॅट. सो आमी न्ही चॅसाचे खूब एक्झाम्पल दितात की हाव द क्वीन टेक्स केअर ऑफ द किंग, हाव हाव एवरीबडी प्लेज. म्हणजे तो हत्तीचो कितें रोल असता, घोड्याचो कितें रोल असता, हे डेली तू तुझ्या लायफान यूज केला केन्ना? दॅट षडयंत्र म्हणटा आमी. व्हेरी गुड क्वेश्चन. या ऑफकोर्स. म्हणजे आता इतले वर्साची चेस खेळून त्या मतलब विचार करपाची इतली सवय लागला की इट हॅज टोटली चेंज. आणि इवन लायक इन नॉर्मल डेली लाईफ
I don't have to consciously think in that way. Like it becomes a part of your thinking exactly, now. exactly. Like for example, if I'm going out for some work, like immediately my mind will give instruction, take this road, it will lead To a faster quickly, road quickly, yeah. correct. So like those quick decisions I'm able to तुझे do. माइंड सारखे सेट असा. And it has to be very alert. So to keep it alert, I have Chess to. is a game of intelligent people. I तो have never tried playing. No, it's not like that actually. But if you पण play तसे chess, if you play chess तसे you can म्हणतात become intelligent, हो बाबा मनीस definitely. हुशार. हो चेस खेळटा म्हणजे मनीस हुशार. सो चेस ऑटोमॅटिकली आम्ही जेन्ना कोण म्हणटा पळय हो चेस प्लेयर तर हो तर खूप हुशार आसतलो किंवा आसतले. पूण तशें तुका जाता केन्ना म्हणजे पीपल जेन्ना तुका अप्रोच करता पळय ते पयलींच मातशें चिंतता की हे तर खूप हुशार आसतले. तशें जाता खूपदा पण मतलब हांव दाखयना की बाबा हांव चेस प्लेयर एका आसा. वाटेन So, हय. तुका दाखोवपाची गरज नाही. आय जस्ट टोल्ड यू की हांव म्हाज्या ल्हानपणाच्यान तुका वळखता. सो तू काय म्हाज्याकून चड ल्हान न्ही आनी हांवूय चड व्हडलें न्ही, म्हाका एजूय सांगपाची ना. पण हांव तुका वळखता. मेनी पीपल नो यू. फक्त ते अप्रोच करतना कशें जाता हय, फाटी मातशी अप्रोच करतना तांकां मातशी भंय हेणे कितें दिसता तरी की हुशारपणान कितें तरी विचारलें आनी आपल्याकडे tricky. उत्तर ना. भक्ती तू चेस शिकयता सुद्धा. हय, शिकयता. तू मडगांवच शिकयता की हांव ऑनलायन शिकयता एक्चुली. सो कितें जाता लास्ट अरावंड 8 वर्सां पयलीं हांवें सुरू केलें चेस शिकोवपाक. सो जनरली आय स्टार्ट टेकिंग क्लासेस. म्हजो कोच आसा गोखले सर. सो हांव एक्चुली तेज्या स्टुडंट्साकूच शिकयता कारण वेन एवर आय गो फॉर टुर्नामेंट्स सर कॅन टेक देर स्टुडंट्स. सो इट्स लायक दॅट. सो तू गोंयान शिकयना. गोंयान शिकयता पूण आत्तां हांवें इतलें एडवर्टायजमेंट करूं ना कारण म्हाका खूब खबर आसा खूब जाणां तू आसा. शिकयता जाल्यार आय विल डेफिनेटली बी डेफिनेटली. सो म्हजें आत्तां एक एम आसा की एक सद्या एक स्टेप कवर जातकीर आय विल स्टार्ट माय कोचिंग बेस इन इंडिया अँड इन गोवा ऑफकोर्स. पण आत्तां सद्या हांवें ऑनलायन क्लासेस घेतला फॉर लिमिटेड स्टुडंट्स. भक्ती डेफिनेटली यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन युअर सेल्फ. पण तुका कितें दिसता तुका समज सोडले की तुका गोंयच्या खंयच्या प्लेयरान खंयच्याय फिल्डान असो चेस किंवा दुसऱ्या हितून तुज्या इतलो कॅलिबर तुका कोणा भितर दिसता. आतां सद्या खूब जाणां मोस्ट ऑफ द किड्स आर डुईंग वेल आणि थँक्स टू आवर गोवा असोसिएशन चेस असोसिएशन खूब टुर्नामेंट्स ऑर्गनायज करतात ते. त्यामुळे डेफिनेटली टॅलेंट खूप आसा गोंयान. आणि इफ यू वॉन्ट मी टू चूज वन मे बी GM लिओन. तो सॉलिड खेळटा आत्ता आणि एवरीबडी नोज इज डुईंग रियली वेल. आणि तो खूप हार्डवर्किंग आसा. त्याची फॅमिली खूप सपोर्टिव्ह आसा. सो डेफिनेटली फॅमिली सपोर्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आय थिंक इन एनी Any फील्ड. field, खंयचो any तू field. चेस खेळ हय. क्रिकेट खेळ कितें खेळ. राईट. हांव ल्हान आसल्यापासून म्हजो डॅडी नाल्यार मम्मी कोण तरी म्हज्या बरोबर येतालेच टुर्नामेंटाक आणि लायक जितले त्यांनी सॅक्रिफायस केला म्हज्यासाठी आय कॅनॉट डिस्क्राईब इट इन वर्ड्स. चेस सोडले की व्हॉट डू यू लाईक. म्हणजे ऑफकोर्स चेसाक आम्ही तर सोड म्हणिना पण मातशे सायडीक दवरले की बिकॉज तुझ्या तोंड रोखडे ड्रॉप झाले. व्हॉट डू यू एन्जॉय मोस्ट. म्हाका चेस सोडटकर मे बी टेबल टेनीस आवडटा. अरे बापरे, टेबल sports टेनीस स्पोर्ट्स आवडटा. स्विमींग आवडटा नाल्यार पेंटिंग आवडटा. सिंगींग आवडटा. यू सिंग ऑल्सो. म्हणजे लास्ट एंड ऑफ द शो तू म्हणटले 2 वळी नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर डेफिनेटली पण म्हाका आवडटा खूप. नो प्रॉब्लेम. एव्हरीथिंग इज वेलकम एट RDX Goa channel. ऑल काइंड्स ऑफ टॅलेंट. भक्ती वेर डू यू सी युअर सेल्फ इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स नेक्स्ट 5 years म्हण. आत्ता सध्या पळयल्यार चेस इज ग्रोईंग व्हेरी फास्ट. आणि कोरोना काळान चेस वॉज द ओनली स्पोर्ट्स विच वॉज प्लेड ऑनलायन. त्यामुळे म्हाका दिसता हांवें तशें एक्चुली चिंतूना पण अर्जुना अवॉर्ड मेळ्ळो सो दॅट वॉज वन पॉझिटिव्ह थिंग. आणि डेफिनेटली हांव नेक्स्ट 5 वर्षान म्हाका ग्रँडमास्टर जावूं जाय. म्हणजे हांवें विमन्स ग्रँडमास्टर टायटल कंप्लीट केला. आणि आत्ता इन चेस वी कॅन पार्टिसिपेट इन ओपन सेक्शन एज वेल. सो म्हजी इंटरनॅशनल मास्टर आणि ग्रँड मास्टर अशी 2 टायटल्स आसता इन ओपन सेक्शन. सो म्हाका इंटरनॅशनल मास्टर टायटल मेळ्ळें इन 2019. सो नाव माय नेक्स्ट एम इज टू बिकम ग्रँड मास्टर. अँड ऑफकोर्स हांव वर्ल्ड चॅम्पियनशीप जिखपाची ट्राय करता भरपूर. सो आय एम नॉट शुअर वेदर इन 5 years बट डेफिनेटली आय विल बी ट्रायंग. माझे आमचे RDX चॅनल गोवा आणि एंटायर गोवाचे तुका खूप सपोर्ट आसा खूप Thank you ब्लेसिंग्स so आसा. पण म्हाका एक सांग जेन्ना आमी खंयचेय एक फील्ड चूज करता तेन्ना थोडे क्रिटिसायजमेंटूय येता थोडे नेगेटिविटी येता. म्हणजे कशें आसा जाणा की तूं कितलोय बरें कर तूं कितलोय वयर सर खंय तरी कोण तरी तुका कितें तरी एक पॉयंट मारता. तुका अशें केन्ना जाला की पीपल हॅव
क्रिटिसाइज्ड यू और एटलीस्ट टोल्ड यू की हा हे बरें आसा तर फुडें कितें, म्हणजे जे तुझ्या कडेन आसा ते एप्रिशिएट ना करता तुका अशें केन्ना घडलां अशें तुका खूप फाटी ॲक्च्युली खूप फाटी, कारण हांव कितले आतां म्हाका चेस फिल्डान आसूनच 27 years झाले कंप्लीट. सो आय हॅव सीन ऑल दीस टायप ऑफ नेगेटिव्हिटी ऑर एनिथींग, बट हाऊ डू यू हँडल दॅट, कशें रिस्पॉन्ड सो करता? हांव एक स्टोरी तुमच्या बरोबर शेअर करता. सो वेन आय वॉज 11 years old तेन्ना इतली चलयां खेळनाशिल्ली टॉर्नामेंट्सान. सो हार्डली देर यूज टू बी सम 20 or 30 गर्ल्स. सो ड्युरिंग स्टेट चॅम्पियनशीप ऑर्गनायझर्स वूड रिक्वेस्ट पेरेंट्स ऑफ द किड्स की म्हणजे माझ्या मम्मीक सुद्धा खूप ऑर्गनायझर्सान रिक्वेस्ट केली की प्लीज तुम्ही खेळात, म्हणजे ॲटलीस्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपंट मातशे डिसेंट दिसतले तेन्ना. सो वेन आय वन माय फर्स्ट स्टेट ओपन टॉर्नामेंट, दॅट टाइम फ्यू प्लेयर्स सेड की हा भक्ती फ्लुकली जिंकले. अरे बापरे. हय, ते बी चेस आणि फ्लुकली इट्स नॉट पॉसिबल. हाऊ कॅन यू विन चेस बाय अ फ्लूक? या सो देन ते चड हुशार आसतले भक्ती. सो देन आय वन द सेम टुर्नामेंट नेक्स्ट 2 वर्सां, म्हणजे कन्झिक्युटिव्ह 3 years आय वन इट. हॅट्रिक मारली हांवें. सो दॅट वॉज वन थिंग. अँड बट आय नो यू मस्ट बी नोईंग संपदा कुंकोळीकर, शी इज अ ग्रेट रायटर. त्याने म्हाका एकदां सांगिल्लें की भक्ती, यू शूड बी व्हेरी हॅपी इफ पीपल आर जेलस ऑफ यू, बिकॉज यू हॅव टू अर्न द जेलसी. इट वोंट कम जस्ट लायक दॅट. सो हांवें म्हणजे ती कितें सांगता ते बरोबर लक्षांत दवरलां आनी आय ट्राय टू बी पॉझिटिव्ह ऑल आउट. केन्ना केन्ना कितें जाता की चवडी कॉम्प्लिमेंट आयले न्ही की तुमकां दिसता की चलो लायफ इज व्हेरी बेसिक. Exactly. बट क्रिटिसाइजमेंट अँड जेलसी इज दॅट पार्ट की तुम्ही सुद्धा बसता की अशें विचार अशें तरी कितें जालें की आपल्याक इतले लोक ते बी चेस खेळून बाकीचे जाल्यार लायक आय हॅव बीन इन टू एक्टिंग आनी ते फिल्डान सुद्धा केन्ना केन्ना म्हणटा न्ही गोंयान पिक्चर केले बॉलिवूड मागीर, पण फॉर मी इट वॉज लायक हांवें केलें तरी करेक्ट. एटलीस्ट आय हॅव अचीव्ड समथींग ऑन माय ओन. सो आय थिंक क्रिटिसाइजमेंट इज अ पार्ट अँड इट शुड बी अ पार्ट. नाल्यार ती मजा येना. हय, मजा येना. आणि त्याच्या मागीर क्रिटिसाइज करतकर जेन्ना तुम्ही जिखता कितें टॉर्नामेंट तेन्ना दॅट सॅटिस्फॅक्शन आणि तांची तोंडां पळोवपाक जी मजा येता पळय दॅट इज ब्युटिफूल. भक्ती, आर यू हॅपी विथ द स्पोर्ट्स सिनारिओ ऑफ गोवा? गोंयान जशे स्पोर्ट्स आमचे आतां वयर सरल्या. हय, एक 10-15 वर्सां पयलीं तितले नाशिल्ले. तितले स्पोर्ट्सान भुरगेय फुडें येनासले, चले किंवा चलये. आतां फुडें सरता. सो सध्या जो काळ आसा स्पोर्ट्साचो गोंयान, आर यू हॅपी? तुका कितें बदल करीचे दिसता? आता सध्या तर इट्स व्हेरी गुड, थँक्स टू आवर स्पोर्ट्स मिनिस्टर गावडे सर. इट्स रियली नायस. म्हाका दिसता आतांची जनरेशन खूप लकी आसा. सगळे तांकां ट्रेनिंग सेंटर्स बी सगळे गोंयान आसता. सगळेच लकी, म्हणजे ट्रान्सपोर्टूय इजी जाला, ऑनलायन आसा, इंटरनेट फॅसिलिटी आसा. जेन्ना हांव खेळटाले तेन्ना अशें कांयच नाशिल्लें, म्हणजे वी डीड नॉट हॅव प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर इन गोवा. आनी तेन्ना खंय वयतले म्हटल्यार सुद्दां कोणतरी येवपा जाय. सो आय थिंक इट्स डेव्हलपिंग. आनी Goa is going to be organizing national games this year. So I really hope many Goans win the titles, win the medals. And the scenario is definitely changing in a positive way. So I'm really looking forward. And thanks to our CM, Dr. Pramod Sawant. And last year, when we won the bronze medal for Olympiad in India, Dr. Sawant had, promised a government job for me and for the players जे कोणी medals जिंकतात for India and for nationals. So it's really nice. कारण if you consider other sports like Telangana or other states like Telangana, AP or Tamil Nadu, government is supporting them in a very large way. On a large scale, correct. म्हणजे तांकां स्पोर्टान जॉब दितात, नाल्यार इन्सेंटिव्स डिक्लेअर करतात. सो गोवा इज ऑल्सो डुईंग दॅट. आता सुरू जाला डेफिनेटली. आणि आय रियली होप मेनी गोवन्स विल कम इन स्पोर्ट्स इन अ ह्यूज वे. तरी समज एक बदल करूंक जाय, तू कितें करूंक शकता गोंयान? वॉट इज युअर पॉयंट ऑफ व्यू? तुका सपोज गोंयान एक बदल करूंक जाय, स्पोर्ट्स किंवा आनी कितें तुका दिसता की आपूण सजेस्ट करूंक शकता, तू खंयचो बदल गोंयान सजेस्ट करतले? म्हाका दिसता अजून ट्रेनिंग सेंटर्स नाल्यार प्रॉपर कोचेस, प्रोफेशनल कोचेस, इफ दे कॅन आस्क देम टू कम हियर अँड
train students, हय players, that will be great. आणि sponsorship is a big problem for all the sports persons. म्हणजे हांव लकी आशिल्लें, म्हाका श्रीनिवास डेंपो सरान इतले वर्स स्पॉन्सर केले फ्रॉम 2008 to 2020. And all these medals and Arjun award suda, because of him I could get, because of him I could he is a thorough gentleman. Yeah, I could go out of India and participate in the tournament. So अशे समजा स्पॉन्सर्स समजा फुडें येवन सपोर्ट करता तर आनी खूब प्लेयर्स जातले गोव्यान, डेफिनेटली इट वील बिकम. भक्ती, तुवें प्रॉमिस केल्लें वयच्या पयलीं तूं एक सॉंग म्हणटलें, पूण तें सॉंग म्हणच्या पयलीं हो जो सिरीज पळयता म्हणजे अस्तुरी, विच इज मेनली फॉर द वुमन ऑफ गोवा, तांच्या खातीर आनी वुमनूच अशें न्ही, जे दादले पळय तांच्या खातीरूय तुका समज स्पेशली बायलांक एक मेसेज दिवंक जाय, गर्ल चायल्ड म्हण, वुमन म्हण, तूं तांकां कितें मेसेज दिवंक सोदता? आय थिंक म्हज्या डॅडी आनी म्हज्या मम्मान म्हाका एज अ गर्ल म्हणून केन्ना ट्रीट करूंक ना, हाव द सोसायटी इज सपोज्ड टू. एक्झॅक्टली, या सो दे मेड मी इंडिपेंडंट. So I think to all the parents, ki please give freedom to your child. And for women, I would like to send a message ki believe in yourself. Kidei jaल्यार if you don't have self belief, you cannot do anything. So believe in yourself and don't waste your time doing all unnecessary work when you can hire people to do that. So instead you can यूज युअर टाइम. तुम्ही तुमचे पॅशन कितें आसा ती पळयात, म्हणजे आपल्याक जे कितें आवडटा तातूंत फोकस घाला, बाकीचे कितें हितून लक्ष घालनाका चड. जितली गरज ना तितली टीव्ही ना. खूब जाणां, खूब आय हॅव सीन मेनी होम मेकर्स actually waste time in watching TV, Facebook, something. So I think time is very limited. आणि टीव्ही म्हणजे कशें, तू तो सिरियल चालू असताना उलोवंक शकना. एक्झॅक्टली, तुका उलोवंक जाय, यू हॅव टू वेट फॉर द इंटरवल. एक्झॅक्टली. सो म्हाका दिसता की तुम्ही पॅशन तुमचे कितें आसा ते पळयात आनी वर्क फॉर दॅट पॅशन आनी ट्राय टू बी अ रोल मॉडेल. अँड आय थिंक इफ यू कॅन चेंज or if you can make somebody positive with your whatever field or with your behavior, it would be a great success, I think. Bhakti, we are very proud of you. We are very proud of your achievement. म्हणजे ज्या वयान आमकां लोक फक्त उखलतले आनी कितें कितें म्हणजे आमचे फक्त लाड चालू असले, तुझे फक्त लाडूच न्ही, तुका पूर्ण गोल तयार आशिल्लो. यू आर एक्चुअली द अर्जुना इन द मेकिंग अँड थँक्स टू युअर डॅड. थँक्यू. आता एज प्रॉमिस यू हॅव टू सिंग समथिंग फॉर अस. ओके. म्हाका ओल्ड हिंदी सॉंग्स खूब आवडटा. म्हाकाय आवडटा म्हण तूं. आणि अंताक्षरी खेळटना हीच याद येता, इतले नवीन पदा याद येनात. करेक्ट. अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं. अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं. अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो. हवा जरा महक तो ले, ये दिल जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा. मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं. अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं. अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं. वा 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 वा. हांवेच न्ही, आमच्या पूर्ण टिमीन आणि तुझ्या पप्पा मम्मीन सुद्धा आणि नेबरांनी बीन खूब एन्जॉय केले. पण हांवें तरी केन्ना चिंतूंक नाशिल्लें आणि आयकूंक सुद्धा नाशिल्लें की यू आर सच अ ग्रेट सिंगर. Oh, please don't say great. No, you are. If I start singing, you will definitely be great. भक्ती, तू आमच्या कार्यावळीन आयले, तू खूप बिझी आशिल्ले, तुवें खुबशे आमचे कॉल घेवंक ना. हाच्या वरच आमकां कळ्ळें की यू आर जेन्युइनली बिझी. आणि तुवें आमकां वेळ दिलो, तुवें आमकां तुजे थॉट्स दिले.
बायलांक कॉन्फिडन्स दिलो आनी तूं खरेंच खूब सुंदर उलयलें की खंयचेय ड्रीम पूर्ण करपाक फॅमिली सपोर्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. व्हेरी इम्पॉर्टंट. दॅट वॉज अ व्हेरी गूड एडवायस यू गिव. तूं आमच्या RDX चॅनल गोवान आयलें, आमकां इंटरव्यू दिलो म्हणून तुका थँक्यू. थँक्स टू RDX चॅनल अँड टू द टीम. थँक्यू. तर ह्या आशिल्ले भक्ती कुलकर्णी. मेळया आमी फुडच्या कार्यावळीन. तो मेरेन नमस्कार.